काल राती लेट नाईट कलंगूट पुलिसांनी कलंगूट ह्या भागात एक NDPS रेड जी आसा ही कंडक्ट केली। कलंगूटचे पुराय एफिशियंट टीम कलंगूट ह्या भागात एक NDPS रेड जी आसा ही सरप्राईज कंडक्ट केली आणि रेड कंडक्ट करता आसतना जो एक सस्पेक्टेड जो अक्यूज आसा हेका कलंगूट हांगासर ह्या टीमीन ताका डिटेन करून कलंगूट पुलीस स्टेशनार हाडलो। तर डिटेन करपाचें कारण म्हणजे कलंगूट ह्या भागात हो जो सस्पेक्टेड अक्यूज आशिल्लो ताचें नांव जावन आसा आर भारत आणि हो रावपी मूळ हैदराबाद आंध्र प्रदेश हांगासरलो आणि तो कलंगूट हांगासर NDPS केसीन कलंगूट पुलिसांनी ताका अरेस्ट केल्ली आसा। तर ताच्या कडल्यान ह्या अक्यूजा कडल्यान ग्रीनिश कलराचे जे लिफी सबस्टन्स आसात म्हणजे गांजा हे 2 किलोग्राम जे आसा हे त्याच्या कडल्यान जप्त केल्ले आसा, ज्याची कॉस्ट आसा कमीत कमी 2 लाख। तेजी लिगल प्रोसिजर्स जे आसात त्यो पुराय करून ताका आतां म्हापशेच्या JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले मॅजिस्ट्रेटा कडेन आणि ताका मॅजिस्ट्रेटान 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। सालिगांव पुलिसांनी पिलेन हांगासर काल राती एक NDPS रेड जी आसा ही कंडक्ट केली आणि NDPS रेड कंडक्ट करता आसतना पिलेन हांगासर एक सस्पेक्टेड अक्यूज जो आसा हो तांकां सापडलो आणि रेड हँडेड ताका धरलो। त्याच्या कडल्यान कमी कमी 852 ग्रॅम जी गांजा आसा ही त्याच्या कडल्यान जप्त केली, ज्याची कॉस्ट आसा 85,000 आणि ताका पिलेन हांगासरल्यान डिटेन करून सालिगांव पुलीस स्टेशनाचेर सद्या हाडिल्ले आसा आणि काही वेळा पयलीं ताका म्हापशेच्या JMFC कोर्टात प्रोड्यूस करून ताका 5 दिसाची सद्या पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। सद्या हो जो अक्यूज आसा त्याचें नांव आसा मोहम्मद खान हो रावपी मूळ कोलकाता हांगासरलो वेस्ट बेंगाल ह्या गांवांतलो आणि हो जो अक्यूज आसा हो सद्या सालिगांव पुलीस स्टेशनाच्या कस्टडीन आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।